देवी काकुतीचे नोवेन 8वो दीस. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. पुर्गतोरेंतल्या आत्म्या खातीर मागुया. सोम्या जेजूच्या रोगताचे जोरी वरवीं तांचे कोश्ट उणें जावं. भोव काकुत्सारा जेजू, तुवें सांगलां, जसो तुमचो बाप दोयाळ तशेंच तुमी दोयाळ जायात. देवा तांय फारीकपण दिवंक पुर्गतोरेंतले आत्मे सोंसतात तांकां तुज्या दोयाळ काळजाच्या बिराडान घे. तुज्या काळजान तावन रोगताची आनी उदकाची जोर व्हांवल्याय ती पुर्गतोरेंतलो उजो पालोव. हे वरवीं तुजे काकुतीची सोर पदवी थंयसर परकोडूंक पावो म्हूण आमी मागतांव. सासणाच्या बापा, पुर्गतोरेंतल्या आत्म्याचेर तुजी दोयाळ नदर घाल. आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या दुखेस्त कोश्टां आनी ताचें भोव पवित्र काळीज कोडसाणीन भरलोलें त्या खातीर तुजे नितीक लागून आजून सोंसतात तांची काकूत कोर. तुज्या भोव मोगाळ पुता आनी आमच्या दुनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या गायांनी तांकां पळय म्हूण प्रार्थून मागतांव. तुज्या बरेपणाक आनी कोणवाळायेक शीम ना म्हूण आमी सोत मानतांव. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.